आम्ही सध्या दिल्ली पार्लमेंट सेशन चालू आसा बट आम्ही हांगा आशिर्वाद घेवपाक आयल्या. 2 दीस शेनवार आनी आयतार बंद आसा पार्लमेंट. त्या खातीर आमी आयले कित्याक 21 तारखेर आमकां कमिटीन प्रेजिडेंटान स्वता फोन करून आमकां इन्वायट केल्ले बट 21 तारखेर थंय आमकां पार्लमेंट स्टार्ट जाता म्हूण येवंक मेळूना. सो पयलो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तशें आमी गोंया आयले आनी ताबडतोब हांगा आशिर्वाद घेवपाक आयले. हातून जेन्ना आमचे देवाचो प्रश्न येता, देवाचो विशय येता, हातून आमी पॉलिटिक्स करूंक वचनाका. आमी सगळे गोंयकार एक जावन आमचे पळय हडिलांनी आमची दिवणां बांदून दवरलेली इगर्जो जावं दर्गा वा कितें आमी ती सांबाळून दवरपाक हें आमची पार्ट ऑफ संस्कृती, आमची हेरिटेज ही. आमी तर अशे कसले डेव्हलपमेंटच्या नांवान हात घालपाक लागले. जी देवाची पवित्र जमीन आसा जाल्यार फुडें कितें जातलें? खंय ना खंय आमकां एक भंय आसपाक जाय, एक रिस्पेक्ट आसपाक जाय. सो हांव अपील करतां, कोणूय जावं, खंयच्याय पार्टयेचो जावं, गोंयांत म्हूण न्ही आख्ख्या भारतांत आमी आमची पळय संस्कृती आसा प्लस देवाची जी स्थापना आसा सगळें आसा तें आमी सेव करून दवरपाक जाय. हें सदां आमच्या ल्हान भुरग्यांक पासून आमी तांचे मना काळजान घालपाक जाय आतांच्यानूच.